पणजे जाल्ले कार्यावळीत गुजान पत्रकार दिसा निमतान मुख्यमंत्र्या मुखार पत्रकारांचे प्रश्न काढले. निमतान हाडचे दिसता की आम्ही जरी पत्रकार हांगासर आमकां मुख्यमंत्र्या बरोबर पत्रकारांचो संबंध येता, पूण आम्ही कामगार ही गोष्ट आम्ही विसरोंक जायना आणि केन्ना केन्ना ताणीय विसरोंक जायना की दिसता कशें की आमीच सर्वश्रेष्ठ, आम्ही कोण न्हू, आम्ही भायर आसतात तेन्ना सर्वश्रेष्ठ, ऑफिसान जेन्ना आम्ही वयता तेन्ना आम्ही मालकाचे कामगार असतात. त्यामुळे ह्या कामगार म्हणून आमच्यो ज्यो कितें गोष्टी आसात त्या गोष्टी कडे सहानुभूतीपूर्वक सरकारान कळोवचें. आता प्रिंट मिडियाचो आता इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया घेत आसा, त्यामुळे कांय वर्सांनी आता पत्रकारांचेर उपासमाराची वेळ येवपाची एक ट्रेंड सुरू जाला आणि ती पद्धत सुरू जाल्या की कांय मॅनेजमेंट कसल्याच पद्धतीचे लेबर प्रॅक्टिसीस पाळिनात. म्हणजे सॅलरी स्लिप सुद्धा दिना, अपॉइंटमेंट लेटर सुद्धा दिना, फक्त कार्ड म्हणतात ते दितात. आता कार्ड जेन्ना पत्रकारांक दितात त्या मॅनेजमेंटा कडल्यान पत्रकारा कडसून कितें अपेक्षा आसतली ही आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाची गरज ना. वेज बोर्डा सारख्या गजालींक वेळ लागतलो, मात पत्रकारां खातीरचे स्किमी बेगीनूच जाग्यार घालता म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन गेला. मुख्यमंत्र्यान न्यूज रिपोर्टरांच्या क्रेडिबिलिटीचोय प्रश्न काढलो. म्हाका लक्षात अशें आयलें की जे 75% 2002 आशिल्लें प्रमाण एखाद्या रिपोर्टाची विश्वासार्हता ती आता 50-55 पर्यंत सकयल आयल्या. थोडीशी व्हेरिफिकेशन, काडलो फोटो घालप अशें न करता ही जी एक क्रेडिबिलिटी आहा रिपोर्टाची, ती क्रेडिबिलिटी तशीच राखून धरप हें म्हाका दिसता एक अत्यंत म्हत्वाचें काम चौथ्या इस्टेटीन करूंक जाय. कारण चौथी इस्टेट, फोर्थ इस्टेट ऑफ द प्रेस इज अल्टिमेटली आवर आयज एंड इयर्स. फातोर्ड्या रवींद्र भवनात दक्षिण गोंय पत्रकार संघटनेन टिळक पुण्यतिथी आनी पत्रकार दिसाचो सुवाळो केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.